2012 जेन्ना आमी इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना आमी सगळ्या लोकांक सांगिल्ले की आमी फुटबॉलाक एक आमच्या सगळो आवडीचो स्पोर्ट, गोंयकाराचो आवडीचो स्पोर्ट, आनी हाका आमी वाव दितले. आनी म्हणूनच भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सरकार स्थापन जालें तेन्ना आमी फुटबॉल हो स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून घोषीत केलो आनी ताच्याच बरोबर 5 कोटीची तरतूद करून गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलाची स्थापनाय केली. म्हाका दिसता आयज गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलाचे मार्फत गोंयचे कानाकोपऱ्यांत फुटबॉलाचे प्रशिक्षण चालू आसा. जवळ जवळ 5000 भुरगे म्हणजे सगळ्यांक धाकटे म्हणजे अरावंड 5-6 वर्सां पासून 16 वर्साचे भुरगे हे प्रशिक्षण घेता. आनी म्हाका दिसता ताजो फायदो नजीकच्या काळान डेफिनेटली गोंयांत जातलो. बरे फुटबॉलपटू तयार जातले, आमचो फुटबॉलाचो दर्जोय वाडटलो आनी गेमीचोय दर्जो वाडटलो. म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या हिस्ट्रीन अशा पद्दतीचे लोकल ऑर्गनायज करपी जे टोर्नामेंट आहा हेका जी गर्दी जाताली ह्या टोर्नामेंटाक आमकां कळ्ळें की आमचे लोक सुद्दां एक बरे स्टँडर्ड टोर्नामेंट करीत, बऱ्यो टिमी आमंत्रीत करीत जाल्यार गर्दी जावपाक येना. मोठ्या प्रमाणात गर्दी जावन पळोवपाक मोठे रिस्पॉन्स आसता. असलो टोर्नामेंट आज केवळ सुरवात आहा. येणाऱ्या काळार ह्या टोर्नामेंटाचे जशे दीस वयतले तशे तशे टोर्नामेंटाची रंगत ही वाडत वयतली, फुडें वयतली. फुटबॉलाच्या संदर्भात सांगपाची गरज ना. फुटबॉल हे सगळ्या गोमंतकीयांच्या रक्तान आसलेलो हो खेळ आहा आनी हेका लागून हेचे व्हडलें सांगपाचें नासतना आमकां खबर आसता गोमंतक हे फुटबॉल म्हटल्यार तर आमचे लोक कशे पिशे आसता. गुडे बॉयज पैसे लायनात जावन आसा. गौतम वांगणकर, प्रकाश